आफ्टर मंथ्स आय थिंक जायत म्हयने जाले आयज हांवें सारकी फूल एडवांटेज घेतली आनी हांव गेलें कित्याक हांव ऑलरेडी मार्केटान येयलो आलो न्हू आनी सी वॉट आय गॉट टुडे आयज हांवें न्हू ही मेथी भाजी हाडल्या ती दर्यावळी मेथी म्हणटाय न्हू ताका ती हाडल्या आयज गोडे करता हांव राती गोडे आयज शेअर द रेसिपी विथ यू एंड आय एम फीलिंग व्हेरी रिफ्रेश टुडे आफ्टर द हेड मसाज एक्चुअली हांव पयलीं उठोवपाक वयतालें एटलीस्ट वन्स इन अ मंथ हांव वयतालें कित्याक हालत न्हू आमगे थिंगा एक हारलोलो खोगलेकूय तांकां कोवीड जायत सावन गोवन गेलो आनी आमकां मार्केटानूय मातशें बरें आहा सो हांवें म्हणल्यार येयलो आसतना करतालें व्हेरी गूड टुडे मातशें लायट दिसता हेड बीन बरें दिसता मातशें नियरली पार्लरान येयल्या हांव म्हाका केदोन येयलो थंय वचून म्हाका उडास ना लास्ट आतां आय थिंक मोर देन 5-6 मंथ्स आसतलें बरें म्हाका आतां 5-6 मंथ्स बॅक येयलोलें सो आतां वयता घरा म्हगे जालें मेथी रेसिपी न्हू तुमकां हांव मागीर शेअर करतलें हांव कितें करून करतें हांव तितून बोटाट बीन घालून करता सो हांव तुमकां शेअर करतलें रातीको करतलें म्हणजे राती आगे से लेफ्ट लेन है चर्च का आवाज पाव पायना म्हजी गो पावला आतां एलकेना पावयलेलें हांव आतां आनी आयज म्हाका जेवपा लेट जाली मातशें नाजाल्यार हांव सदां न्हू एलकन जेल म्हणटरी हांव जेयतां आनी मागीर हांव ताका पावोवपा वयता इसला पूण आयज म्हाका मातशें लेट जालें आनी स्पेशल कांय ना आयज पूण आयज हांवें कोडी बरी केल्या नाल्लाची तोर घालून कोड केल्या हांव न्हू फ्रोजन करून दवरता तोरां केदो मेळटाय तेदो न्हू मागीर तें म्हाका बरें पडटा केन्ना कोडये बी घालपाक कित्याक आमकां सिजन काबार जालें म्हणून उगडास जाता सगळें खावपाचो ताका लागून सो न्हू हांवें आयज तोर घायला आनी कितें आहा पापड आहाय बोंबील फ्राय दाखयता सो चोय तोरां कोरी आय जस्ट लव द कलर ऑफ इट हांवें तितून कश्मीरी चिली यूज केलाय आनी हें हांवें आमट्या भशेन केलां तोरांचें पूण हांवें पिसीस कातून केलाय तेजे व्हडले तोर गेलो ते तेजे हांवें पिसीस कातून केला एक पाटी आनी दीस इज माय फेवरेट अप्पम नो सॉरी अप्पम न्हू हेका कितें म्हणटा हेका अपलम जाता अपलम म्हणटाय म्हणून यू ऑल करेक्ट मी आनी बोंबील फ्राय सो दीस इज माय लंच टुडे आतां आमगे लंच एन्जॉय करता कित्याक सारकी भूक लागल्या सो हांवें थोड्योश्यो हे हाडले चिकन कटलेट्स घेतलेला आनी स्लायस ब्रेड हाडला कित्याक माय सिस्टर्स कमींग टुडे हांव चिंतालें तितून कितें वेजिटेबल बी घालून अशें करून ऑनियन टोमॅटो बी घालून तेजी सँडवीच करता म्हणून सायन्साच्या एक सो आय सी हाव इट इज ब्रेड बीन हाडला सद्या सो आम जस्ट वेटींग फॉर एक्सायटेड टू मीट हर आम कितले फाट मेळ्ळे न्हू आमगे एक्सायटमेंट काबार जायना सो आय ऑलवेज वेट फॉर हर ते केदो येतोलें आनी मुगे टायम पास जातो म्हणून हिंगा एज आय टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो हांव तरी तेंगे थिंगा वचोंक पावना पूण शी मेक्स इट अ पॉयंट टू कम हियर आयज देखून मातशें फ्री आलो नुस्तें सो म्हाका सकाळीं कळ्ळें तेणें फोन केलो तो न्हू तें म्हणपाक लागलें आपूण येता म्हणून सो आय एम व्हेरी हॅपी दॅट शी इज कमींग टुडे आनी मुगे टायम वयतलो अशें करून टायम पास सो हिंगा न्हू हांवें ती मेथी भाजी बरी धुवन घेयल्या आनी तेजे रूट्स आहाय न्हू ते हांवें कातरलाय आनी उदका घायल्या आनी ती भाजी साफ करता आसतना न्हू अशें करून वयर काडून दवरपा जाय कित्याक तितून जायती माती आसता माती वो रेंव ते रेंवेन जाता ती भाजी ताका लागून सो आनी ती सुकलो पान आसताय न्हू ती बीन मागीर सगळीं वयताय तितून उदका वयर घायल म्हणटरी सो धुयता आसतना हांव धुयलें सुबेसू घालपा जाय आनी म्हाका सुद्दां एटलिस्ट हांवें 5 पाट पूण धुवन काडली ती आनी अशें करून हातीन उबान काडल्या धुयली म्हणटरी उबान चाळणी घायल्या सो उदक साफ येवपासून तें धुवपा जाय आनी ती सोल सुकलो पानाय मागीर भायर सोदताय हिंगा हांवें बारीक पियाव कातरला पियाव इलो सुबेसू जाय पडटा आनी 2 टोमाटां धाकटीशी 1 बटाटो आनी लसूण बारीक चॉप करून घेयल्या आनी हांवें मस्टर्ड ऑयल यूज केला मस्टर्ड ऑयल हांवें इल्लेशें जिरा घायला आनी मस्टर्ड ऑयल न्हू मातशें बरें गरम जावपा जाय आनी मागीर तेजे उपरांत हांवें गार्लीक घायला गार्लीक तितून मातशें बरें भाजून घेवपा जाय
तेच फ्लेवर वास येता न्हू येता तो कोट्टा. तेज उपरांत मागीर कांदो भाजून घेवपाचो, मातशें गोल्डन ब्रावन असो, ब्रावन जावपा नाका पूण मातशें ट्रान्सलुलंट जावपा जायो. आनी तेज उपरांत मागीर बटाट भाजले मातशें वगत. बटाटे एक 4 मिनटां पासून भाजपाचे मातशें. आनी तें जालें म्हणटरी आमच्यान टोमाट घालपा जाता. टोमाट घायल म्हणटरी न्हू तेजे वयल्यान हांवें इल्लेशें मीठ घायलोलें, तें टोमाट बेगीन सॉफ्ट जाता. सो मातशें टॉस केलें. तेज उपरांत मागीर हांवें पावडर मसाले घायले हितून. इल्लेशें धनिया पावडर, इल्लेशें रेड चिली पावडर आनी इल्लोसो गरम मसालो आनी इल्लोसो हल्दी पावडर. बस खाली इतले मसाले. ते बरे भाशेन मातशें तितून मिक्स केले उपरांत न्हू तितून हांवें वयल्यान मागीर ती आख्खी भाजी तेशी घालपाची. आनी भाजी घालून न्हू वयल्यान बंद करून दवरपाचें. मिक्स आतां करपा नाका कित्याक तें सगळें मागीर न्हू शिजोवन भाजी सकयल देंवतली मातशें सॉफ्ट जायन. सो हिंगात सगळी सकयल देंवल्या 2-3 मिनटान. आनी हांवें बरी मिक्स केल्या. मिक्स केलें म्हणटरी न्हू मागीर तितून हांवें इल्लेशें हॉट एंड स्वीट टमॅटो केचप घायला अरावंड 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून आनी 2 टेबलस्पून उदक घायला आनी बंद करून दवरला. आनी 6 to 7 मिनट्स हांवें बंद करून शिजयल्या भाजी. आनी तेज उपरांत मागीर रेडी भाजी खावपाक. So this is what I was doing from yesterday. काल सान मुगेलो न्हू असो एक ड्रेस कंप्लीट जाला. चोयलो तुमकां हेजे बरोबर घायल म्हणटरी एक्चुली सारकें कोतो तो डिजायन इस्त्री पोट जाल्यार. आनी हो एक कंप्लीट केला. आनी तीन कॉटन ड्रेसेस कंप्लीट केलाय आनी एक स्कर्ट केल्या. तुमकां कॉटन ड्रेस सायड दाखयता 1 मिनट. दिस इज वन ड्रेस, 6 pieces ड्रेस आनी ताका हिंगा भितर हा पॉकेट, रायट हँड सायड पॉकेट हा ताका. एक्चुली हे सिंपल हा कॉटनाचे. दिस इज दी अदर वन. एका न्हू बेश्टें वयल्यान घायला पॉकेट कित्याक सगळें सेम जातलें न्हू वयल्यान. आनी हो बेश्टो इंग्लँड ड्रेस. आनी केला हो आनी कोणा गेलो. आनी ते 3 दाखयले न्हू पयले ड्रेसू ते डिफरंट जाले. सो एका हांवें 2 पॉकेट घायलो. हांवें दिसती पडना कित्याक तो प्रिंट सेम हा म्हणून अशें करून वयल्यान पॉकेट घायलें ताका हांवें. आनी हो कोणागे बर्थडे ड्रेस एक आंटी गेले. I think she will be 93 or 94 कितें. So I pray good health and happiness for this auntie. So हे मुगे जालें. हे मुगे ड्रेस जाला आतां. आनी now I can rest for some time till I go to get Elkan. सगळे फेर बिमान न्हू हांवें रेडी केला येता दिवपाचें. हे 3 हाय ते एकले सायन्सा येतले आनी ते दुसरे हो ड्रेस आनी दुसरे हाय न्हू ते मागीर धाडपाचे मुगे भयणीतूनच दाखो दिन तेंगे थिंगाचे कोणागे नेबरांगे ते. सो तेन म्हाका म्हणलां तूं दाखो दिन धाड म्हणून कित्याक ते ट्राय करपा नाका ती अशें करून जायत पडटा हांव तेगे शिंवोन धाडटा. सो तेगे ट्राय करपा हितू इम्पॉर्टंट ना. आनी कितें ऑल्ट्रेशन जाल्यार मागीर येतो ती परतून. आनी तुमकां कशें लागलें सांगाय ड्रेस ते. I like this dress और ऐसला सेम पैटर्न नो हांवें तेगेल्या चेडवा केलेलो सेम पैटर्न. इट इज लायक दिस वन. तुमकां दिसती पडटा हें फ्री अशें करून इंसान करतलें. सो ते तो पैटर्न लायक जालो आनी तें लोगो घालो न्हू मागीर ती म्हणपा लागले अशें करून कोण म्हूण आपणा. सो नाव आय एम एंडिंग द व्हिडिओ हियर. एंड ते दुसरे तरी सिंपल आसले न्हू ते रोखडे आतां कॉटनान ड्रेस फास्ट जाताय एंड करता. आनी तुमकां लायक जालें जाल्यार
Like, share, subscribe to my channel. Sarita Nikuna Vlogs, Mumbai. Sorry, अंकित तो देखते हैं हम लोग गोवन in Mumbai. And please do like, share and subscribe to my channel. God bless everyone and have a nice day. Bye bye.